पिडे शिडेंतली बरी जावंक आनी पिडे शिडे वेळार देवाचेर विस्वास दवरूंक जुजेवाज आमकां एक नमुनो. भाव भयणीनो, आयज आमी हें नवें करता आसतना खेरीत भाशेन जुजेवाजाचे मजतीन जायतीं जाणां पिडेंतलीं बरीं जाल्यात हें आमकांच उगडास करुया. जेन्ना तो जिवो आसलो आनी हें मिसांव करतालो, भोव करून श्रीलंकेन जायते जाण कोड फुटलेले मनीस आसलेले आनी तांकां काडून एके भाशेन भायर उडयताले, रानान व्हरोन सोडटाले. तांची सेवा करूंक कोण वचनासलो आनी असल्या वेळार जुजेवाज आपूण वचून तांचे घाय बांदता, तांकां पेज करून दिता, तांची निगा घेता. तशेंच सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां, फकत दुसरे पिडेन पडूंक ना, जुजेवाज तोय पिडेन पडलो. सगल्यांकूच जाता पिडा. आपणाक जेन्ना पिडा जाली तेन्ना ताणें विस्वास घट्ट देवाचेर दवरलो आनीक आपुणूय तेंच जेवण, पेजेचें जेवण, पेज आनी नीस पिवन एके भाशेन आपुणूय हे पिडेचेर झुजलो. आयज पिडा आमकां वेगवेगळे तरेची जाल्ली आसा. थोडे पावटी आमचे पिडेची डायग्नोसीस जायच ना सारकी. आमच्या घरच्यांक घेवन जायते पावटी आमी हॉस्पिटलांनी कश्टवता. एक दोतोर, दुसरो दोतोर, तिसरो दोतोर, दोतोर पासून चेंज केले, जायते पावटी इलाज मेळना, निराशीपण येता. आनी हें निराशीपण येवंक भाव भयणीनो सैमीक. कित्याक जांकां पिडा जाता आनी जांच्या घरच्यांक पिडा जाता तांकांच हें समजतलें. जांकां पिडा जावंक ना आनी जांच्या घरच्यांक असली पिडा जावंक ना तांकां तें घडये समजचें ना. पण त्याच बराबर कुडीचे पिडे बराबर मनाचीय पिडा आसा. जायत्या जाणांक आमकां ही मनाची पिडा जाल्ली आसा, समजना वस्तू. थोडे पावटी आमी कितें करता, कितें उलयता हेंय समजना. एके भाशेन मनाचे पिडेक सांपडलेलीं आसा. आयज देवाचें उतर भाव भयणीनो आमी आयकता, सुरवात केली आयचे पयले वाचप. कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत? जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आनी संवसाराचेर जैत व्हरप म्हणल्यार ह्या संवसारांतल्यो थोड्योश्यो वस्तू, तांचे मदें पिडा ही एक वस्त, ही एक घडणी आमच्या जिवितांत, जावं कुडीची पिडा वो मनाची पिडा. तर असल्या वेळार खेरीत भाशेन देवाचो पूत म्हूण सोत मानपाक आमकां आनिकूय एक उत्तेजन मेळटा. भोव करून आमकां कुडीची पिडा जाल्या तेन्ना, मनाची पिडा जाल्या तेन्ना घडये समजूंक अवघड जाता, म्हणूंक अवघड जाता. पूण देवाचो पूत म्हूण आमी सोत मानता जाल्यार आमचे पिडे वरवीं जो सोडवणीचो वावर जावपाक शकता, आमचे पिडे वरवीं आमी जें सोंसता तें देवाची खुशी म्हूण जरी तर आमच्यान मानून घेवंक जाता जाल्यार हे पिडा घडये रोखडीच बरी जातली काय ना तें आमकां खबर ना. पूण हे पिडेचेर जैत व्हरूंक दुबाविरेत आमकां फावो तितली कृपा मेळटली. आनी जेन्ना जेजू पिडा कसलीय आसत जाल्यारूय जेजू थंयसर आसा जाल्यार ती बरी जाताच. कोडकार जो जेजू मुखार आयिल्लो आनी कोडाचें दुयेंस म्हणल्यार सगळ्याहून मारेकार दुयेंस आसलें त्या काळार, ताका इलाज नासलो. ह्या पासत असल्या मनशांक काडून दुसरेच कडेन वो रानांनी वो अरण्यान तांकां रावचें पडटालें आनी चड करून ते थंयच मरताले. सगल्यांनी सोडलेले, घरचीं पासून आसनासलीं बराबर. आनी असल्या सवें जेजू जेन्ना थंय पावलो, जेजू पयस वचना, धांवन वचना, सोडून वचना. सायबा तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ह्या कोडकाराचीं उतरां, ह्या उतरांक जेजून रोखडोच आपलो जबाब दिलो, ओय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जा. हीं उतरां जीं आयकूंक मेळटा, हो जबाब ज्या पिडेस्ताक आयकूंक मेळटा तो सुभागी. पूण हें सुभागीपण घेवपाक पयलें काम आसा तें करूंकूच जाय, म्हणल्यार देवाक उलो मारूंक जाय. सायबा तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. देवाची खुशी जरी तर मानून घेवंक आमी तयार आसा जाल्यार आमच्या पिडांक इलाज मेळटलो. तर भाग्योन जुजेवाजाचे मजतीन आयज ही कृपा आमकां मागुया. आमकां जेन्ना पिडा जाता तेन्ना विस्वास सदांच घट्ट देवाचेर दवरूंक, दुसऱ्यांक पिडा जाता तेन्ना तांचे पिडेच्या वेळार तांची सेवा करूंक, तांकां इलाज दिवंक आमी पावूंक हीच कृपा दी म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया.